ते भाशेन आतां जेन्ना एक लायसन्स दिता तेन्ना पयलीं सायट इन्स्पेक्शन आसता. सायट इन्स्पेक्शन जालें सगळें फुलफील जाल्यार मागीर ते लायसन्स दिता. आतां सेक्रेटरीन हें लायसन्स दिलें तरी आसतना लोकांनी जायतें ऑब्जेक्शन हाडलें आसतना फाटले एक मिटींग घेवन तेमी शो कॉज नोटीस धाडला. शो कॉज नोटिसा ते कंपनीन तेमी रिप्लाय दिल्या आनी रिप्लाय क्लियर सांगलां 4 लायसन्स तेकोन नाय म्हणून. सो सेक्रेटरीचो कायदा लायसन्स नाजाल्यार ते स्टॉप करपाचें ते लायसन्स रिवोक करपाचें. आयज हो सेक्रेटरी कोण 3 पंचां लागून कोण डिप्युटी सरपंचा भियोन हे लायसन्स रिवोक करना. ही ड्युटी तेजी. कित्याक क्लियर मेन्शन तेमी दिल्या 4 ते कडेन लायसन्स ना म्हणटा रिवोक जावपाक जाय. आयज आमचो प्रेमानंद नायक हो एजीचेर हो स्ट्रायकार बसला, हांगा स्ट्रायकार बसला. हें जावपा शिरीपणां आहलें. आयज गव्हर्मेंट कित्याक सोदता हांव नकळो तेजें हेल्थ पिड्यार जावपाक जाय काय कितें तें हो रिवोक करपाक. सो आमचें अपील हो जाता तितले भाशेन इलिगल प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप करचो, हो बंद करचो. आतां सेक्रेटरीक डायरेक्शन दिवचें नाल्यार हो स्टॉप नोटीस हाडचो म्हणून. आनी आमच्या प्रेमानंद बाबा कांयच तेच्या हेल्थाक कांयच जावपाक दिवपाक शिरपणा ना जाल्यार आमी ताच्या बराबर आहा म्हणून आमी ताका सपोर्ट आहा म्हणून आमी हांगा आयल्या. What is the decision taken now? Anything on that? आज पयलीं सदार तुम चयलें जाल्यार जे भाशेन सांगिलां एक सरपंच सांकवालचो बाब प्रेमानंद आनी तागेली बायल आनी जे भाशेन हिंगा उलयले हो जो सरकार आहा हो आपल्या गेले लोकांक आज आतां कितें करता तो पळोवपाची गजाल. पॉलिटिक्स मिक्स करपाक सोदनाय आमी, बट आपल्या गेल्या लोकांक जे मनीस हे सरकाराक निवडून हाडटाय आपल्या गेल्या कडेन आयुश तेमी भेटयलां बीजेपीक आनी होच बीजेपी आज असले करून घुसपायन आज लोकांक कितें करून त्रास करता चोय. आज 3 दीस जाले ही इज ऑन अ स्ट्रायक, हंगर स्ट्रायक. हाऊ मेनी मोर डेज आर वी गोइंग टू सी हिम हेल्दी लायक दीस? एंड हाऊ मेनी मोर डेज द गव्हर्मेंट एक्सपेक्ट्स टू टेक अ डिसिजन? हाऊ मच टायम डज इट टेक? जोरी तोरी भुतानी प्रोजेक्ट सगळे म्हणटाय आमी रिवोक केला, टीसीपी म्हणटा आमी हें केलें ना, आमी तें केलें ना, आमकां नाका प्रोजेक्ट. सगळे जर तर ना म्हणटाय जाल्यार जरी तर एक परिस्थिती आहा की आमकां हे प्रोजेक्ट नाकाय जाल्यार आय थिंक वी शूड क्लोज दीस टॉपिक. वाय आर वी वेटिंग फॉर 3 days? शी इज पुअर सफरिंग, हर फॅमिली इज सफरिंग, शी इज गोईंग अंडर स्ट्रेस. आय थिंक द होल विलेज, होल गोवा इज लुकिंग अपॉन सांकवाल. आनी अजून एक डिसिजन जायना. जाय कितें तुमकां? आज हंगर स्ट्रायक रावला, हाल आनी कितें केल्लें जाय कोणें उठोवन? डू यू ऑल वॉन्ट समबडी टू बर्न देमसेल्व्स? Because hunger strike is a process. Do you all want someone else to do something else just by getting frustrated? आज माय भूमीक राखपाक राखणदार आसता. हांव असेंब्ली उलयल्लो की प्रत्येक गांवां एक राखणो आसत म्हणून. ते राखणो म्हणजे आदले पुर्वजान उलयलो ह्यो वस्तू. एक जावं एक देवळा कितें आसता ना आमगे एक खुर्सा आसता ते कित्याक ते पुर्वजां राखपी ते आमी म्हणटाय ते वाटेन वचपा शिरपणा म्हूण. आनी धाकटे आसतना आमी सांगताले की तुका तो राखणदार आहा तो काडटलो आनी माडार चुट्टे बसयतो म्हूण. आनी हे भयेन आमी वायट आदे करनाशिल्ले. आज एक राखणदार कसो तो आज आपल्यागे विलेज लागपाक तो मुखार सरलो. आनी हेका पॉलिटिक्स ना, उपास करून पॉलिटिक्स जायना. सो ही इज हियर सिन्सियरली. सो हेका तेंको दिवपाक आनी लोकांनी येवपाक गरज आहा. म्हाका जे भाशेन आमगे बाबान सांगिलां की पिटरान म्हणलां की दे आर टेकिंग शिफ्ट्स. तेही रातभर आसता. दे आर टेकिंग शिफ्ट्स. So, partially they are also doing hunger strike. He is doing 24 hours hunger strike. They are doing 8 hours, 10 hours, 12 hours. तेही ताजबर आसता. So I think this is the time that the government needs to stop this kind of things. Take decisions. Come here, break out this